अंदू व्हडा प्रमाणात गोयच्या बाजारात बांगड्याची आवक वाढल्या। देखून बाजारात बांगडो विकत घेवपाक लोक गर्दी करतना दिश्टी पडटात। बांगड्याचे रुचीक जिन्नस लेगीत अंदू बाजारात व्हडा प्रमाणात विकूंक आयल्यात। जाल्यार गोंयकारां सयत पर्यटक लेगीत बांगड्याच्या थाळीर ताव मारतना दिश्टी पडटात। मॅक्रल स्पेशल थालीक सध्या बरीच मागणी आसा अशें ह्या वेळार पळोवपाक मेळटा। आयज कितें नुस्तें हाडला रे म्हणल्यार सध्या आयकूंक मेळटा ते आयज बाबा बांगड्याचें जेवण। अंदू गोंयांत बांगड्याची बरीच आवक वाडिल्ल्यान बाजारात सदांच बांगडे विकपाक आयिल्ले पळोवपाक मेळटा। 100 रुपयांक 5 ना जाल्यार एकदां 100 रुपयांक 10 सुद्दां बांगडे नुस्तेकार विकतात। बांगड्याची थाळी सध्या हॉटेलांनी डिमांडान आसा। जाल्यार बायलांनी बांगड्याच्यो वेगवेगळ्यो तर्केवार जिन्नस करपाक सुरवात केला। तातूंत बांगड्याची उड्डमेथी, बांगड्याचें हुमण, तळिल्ले बांगडे, बांगड्याचें लोणचें, बांगड्याचे डांगर, बांगड्याचे सुके, बांगड्याचे धबधबीत, बांगड्याचे आताचे डांगर, बांगड्याच्यो तेफळां, रोस भरिल्ले बांगडे, रेशाद बांगडे, सुक्या बांगड्याची किसमूर, भाजिल्लो सुखो बांगडो, कोळशान भाजिल्लो बांगडे, केळी पानान गुठलावन तणान भाजिल्ले बांगडे ह्या रेसिपीचो आस्पाव आसा। बांगडो खावन खावन आतां वीट आयला रे अशें तरणाटे म्हणटाना पळोवपाक मेळटा। पूण बांगड्याची डिमांड मात कसोच कमी जाल्लो ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।